नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान। संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपा विशीं निर्णय सरकारान 15 दिसां भितर शेतकाऱ्यांक दिवचो म्हूण शेतकाऱ्यांची मागणी। आज शेतकाऱ्यांची बसका जाली। मुख्यमंत्र्याक आनी शेतकी मंत्र्याक बरयला 15 दिसां भितर उत्तर मेळना जाल्यार कायदेशीर पावलां उखलतले। शेतकाऱ्यांची शिटकावणी। आमी आतां इतले प्रयत्न करून आमी ट्राय केली, सगळे केले, पण आमचो प्रयत्न आमकां यश मेळना त्या प्रयत्नाक। म्हणून आतां आमी हितूंतल्यान कायदेशीर आमी तांकां एक नोटीस दिवन कित्याक आमकां कितें दाखोवपा जाय, त्या लागून आमी कायदेशीर नोटीस दिवन आमकां फॅक्टरी चालू जाली जाय, तुमी करता काय ना हे आमी तांकां नोटीस दितले। सीएमाक दितले, एग्रीकल्चर डायरेक्टर दितले आनी बाकीचे कोण कोण खात्या तांकां दितले, एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक दितले आनी तेजे वाट पळयतले। कितली गायडलायन दिता तुमी? आमी एक 15 दीस सरकाराक। हय, ऊस क्षेत्र गोंयांत चालू उरोन उसा मार्केट मेळपा जाय, तें सरकारान करचें किंवा प्रायवेटान करचें। सरकाराक शक्य ना हें दिसून आयिल्लें आसा, तेन्ना सरकारान सांगलें आमकां कोणूय जर ही फॅक्टरी चलोवपी तयार आसा जाल्यार हाडा म्हणटा आमी हाडलेलो। तेजें कितें जालें तें आज पर्यंत सरकारान जाहीर केल्लें ना आनी आमकां कळयल्लें ना, आनी जो पर्यंत तें कळयल्लें ना आनी फॅक्टरी बंद म्हणून आमकां शेतकारांक सांगलेलें ना, तेन्ना आमकां दिसता सरकारान एक तर आमकां जाहीर करचें गोंयकारांक ही फॅक्टरी बंद आसा, आज आमी बंद केल्ली आसा, ह्या फुडें तुमी ऊस रोवं नाका अशें स्पश्ट सांगपाची गरज आसा। सरकाराची धोरण अशें आहा की जे पळय कोण बिडर हांगा येतात तांकां सरकार मुद्दम जावन टाळटा, अशें तरी म्हाका प्रथमदर्शन दिसता। कित्या खातीर सरकार तांकां कंडिशन अशें घालता की आतां आमी पळयलें जाल्यार इथनॉल प्लांटच हांगा हायलायट जाता। आमकां इथनॉलच जाय अशें ना, हांगा साखर करपाक तयारी आसा जाल्यार कोणें साखर तयार करची, गोड जाता जाल्यार गोड करचें, मोलेसीस करून जाल्यार मोलेसीस कोणें करची। तेन्ना शेतकारां खातीर हें लास्ट वर आसा की कम्पेसेट करता म्हणटे त्या हितून भितर आमकां चालू करता म्हणले तें उतर सरकारान पाळचें ही आमची मागणी आसा। सो तेंचें एक कन्फ्युजन जाला की हांगासर इथोनॉल हाडटले काय परत उसूत हांगा त्रस जातलो काय आनी कितें हाडटले म्हणून। पण आयज तेंच्यांनी एक स्ट्रॉंग डिमांड केल्लो आसा की ही फॅक्टरी कशीच बंद पडपाक दिवची ना आनी ही फॅक्टरी परत चालू करपाक लागून सपोज जर कायदेशीर बाजू समज जर घेवपाक जाय जाल्यार ते घेतले असो तेंच्या आयज मिटिंगेक निर्णय जाल्लो आसा। उसगांवच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू। सरकारान केंद्राकडे उलोवप करून नीट परीक्षा रद्द करची, सीईटी वरवीं मेडिकलाच्या भुरग्यांक एडमिशनां दिवची, विरोधी आमदारांची लक्षवेधी। मुख्यमंत्री म्हणटा सुप्रीम कोर्टान निर्देश दिल्यात ते पाळटले, मजगती कोचिंग क्लासाक लागून गोंयचे भुरगे टॉप करतात म्हूण विरोधक उलयले। मुख्यमंत्री म्हणटा बोर्डा सयत नीट सारकिल्ल्या परीक्षांची तयारी करून घेवंक सरकाराचो यत्न। तुम्ही पळय जाल्यार आमचे भुरगे शिकतात ते they are getting very good marks in our board examination, but they flunk in NET. Or there are other students who don't do well in the board exam, but they top up in the NET. Now, how do you work out this framework? Because NET, those top scorers, if you have made a research or a study, they are all people who have gone to coaching institutes where they have spent lakhs of rupees. What about the other people who don't have access or the money to go in for the coaching institutions? How you balance? Now, with this today's calling attention, let us take a decision. Double engine sarkar chalot zalyari ejer kota. So let the house request the center to exempt Goa from this exam for this year and allow admissions in the medical colleges to students on the basis of a common entrance test conducted by the state government and cancel the NEET. Because the students are relieved that at least the admission and counseling for medical colleges would begin shortly, without delaying the academic calendar. स्पीकर सर पैसे दिवन रँक घेवंक मेळटा हे गोंयच्या भुरग्यांक कळ्ळा आनी तांची छाती तांची कोलॅप्स जाल्ल्या, दे गॉन इन टू डिप्रेशन. दीस इज द फॅक्ट. आनी इफ एल्टन सेड तांणी जीव दिवपाचो काय म्हणून दे मे रीच दॅट स्टेज इफ वी डोंट टेक एनी करेक्टीव स्टेप्स. ताजेरूय सांगता तेणी GCETचो रिजल्ट बीन प्रिफर कर किंवा GCET घेवची. GCET इज नॉट मेंट फॉर द MBBS. CET इट इज सेम थिंग. अशें कांय ना, आमचे भुरगे हुशारूय आहात. तांकां अजून थोडेशे ट्युशन्स दिवपाक जाय किंवा तांकां आनीक थोडेशे जर म्हणजे कोचिंग क्लासीसा सारके जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार आनिकूय ग्रामीण भागांतले भुरगे हे खूब मोठ्या प्रमाणात टॉप करूं शकता. इट इज कोच म्हणजे इन शॉर्ट तेंचें प्रिपेरेशन फॉर द नीट एग्जाम अलॉंग विथ द बोर्ड एग्जाम्स कशें जावचें हे हाय सेकंडरी लेवलाचेरूय बी आमी प्रयत्न करता. तमिळनाडू, कर्नाटका, वेस्ट बेंगाल थोडे जाण हे कन्फ्युजनान ही रिजोल्युशनां घेता पळय न्ही, दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट.
ताच्या खातीर आत्तां असलें रेजोल्युशन बीन घेवन आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही, कारण ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान जी डायरेक्शन्स दिल्या त्या डायरेक्शन्सा प्रमाणेच आमी वचप हें गरजेचें आसा. गोंय सरकार हिंटरलँड टुरिझम वाडोवचें म्हूण काम करता. हिंटरलँड टुरिझम पॉलिसी तयार करपाचें काम चल्लां. 70 पेडण्या दिवचले काणकोण, सांगे, सावर्डे वाठारांत ते खातीर प्रमोट करतले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. आमदार शेटयेन विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्र्याची जाप. स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता. पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अरावंड 81,75,460 आणि इंटरनॅशनल 4,52,702 हे गोव्यान आयिल्ले आसा. हे तुमच्याच इलेक्यूट आन्सरान मेळिल्ले आसा. म्हाका मंत्र्याक इतलेच विचारपाक जाय की हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिझम इन स्टेट, कितल्या जाणांनी, आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज, आणि खंयचे तालुकाज गोव्यान तुमी हिंटरलँड टुरिझम म्हणून आयडेंटिफाय केला? जवळ जवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि 84 lakhs डोमेस्टीक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हावस वीच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट एलिक्यूज. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर हिंदलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा. सगळे हिंदलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावर्डे, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात, जो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा, तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदलँड टुरिझम. आतां हिंदलँड टुरिझम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या. एक होमस्टे आनी दुसरी कॅरवन टुरिझम. आतां स्पीकर सर ताजो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट कितले वतात खंय काय म्हणून तो डेटा आमी दवरूंक शकना की देर इज प्रायवसी. तो खंय वता आनी कितें करता. आमकां जो डेटा जो हॉटेला कडल्यान मेळटा अंडर टायम जो आमी सॉफ्टवेअर लॉन्च केल्लो तो ऑल्सो अंडर प्रोसेस आसा. येता ते फुडल्या असेंब्लीन वी शूड बी एबल टू गिव यू हाऊ मेनी पीपल कम इन डिफरंट हॉटेल्स. बट खास करून तुवें विचारले पर्यटक जो गोंया येता तो कितें करता ती आयटनरी टुरिझम डिपार्टमेंट दवरना. हो हिंदलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागान पर्यटन वाडचें, रुरल टुरिझम वाडचें, जातून इन्क्लुझीव जावचें, म्हणजे लास्ट जशें मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागांतल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागान पर्यटन करपाक फुडें वच चल्ल्या. गोंयांत कसिनो ब्रॉडबँड धरून वेगवेगळ्यो 738 कोटीचो स्कॅमा म्हूण विजय उलयलो. गोंय ब्रॉडबँड नेटवर्काच्या कामा विशीं 182 कोटीचे स्कॅम. हाची न्यायालयीन चवकशी जाय. प्रकरण हाऊस कमिटी करची नाजाल्यार कोर्टात वतलो म्हूण विजयाची शिटकावणी. IT मिनिस्टर म्हणटा घोटाळ्याचे आरोप चुकीचे, तथ्यहीन. विजयाच्या आरोपाचेर ठाम. मुखेलमंत्र्या कडच्यान ताणें 2019 मागलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट. ताणें म्हणलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट जाय. मुखेलमंत्र्यान कॉन्फरन्स घेतलें ना, डायरेक्ट सायन मारली, हाका काडलो, सायन मारली आनी एक्सटेंड केलें. स्पीकर सर, मागीर 2023-24 ही जी 4 वर्सां आहा ती एक टेबल नोट म्हळ्यार कितें लास्ट मिनीट येता ती टेबल नोट हाडून 2027 मेरेन हें एक्सटेंड केलें. स्पीकर सर, टेबलाचेर कितें आसता, जें खावपाचें आसता पळय तें टेबलाचेर आसता. GMRचे टेबल नोट आयिल्ली, ही कजिनोची टेबल नोट आयिल्ली, ही आतां टेबल नोट आयल्या. सो हातून स्पीकर सर 182 कोटी रुपया जे नेटवर्क तुमचेंच ताकाच पयशे हे दितात आनी केन्ना मेरेन दितात 2027 मेरेन. म्हजो क्वेश्चन स्पीकर सर सादो आहा. फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केलां की हें तुमी करता तें चूक, ही एक्झॉर्बिटंट रेट, हे सबस्टँडर्ड मटेरियल. तुमकां प्रायस वॉटर हावस कुपरान सांगलां. हांव मागता स्पीकर सर ज्युडिशियल प्रोब हाजेर, कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर. पयलीं स्पीकर सर GMRक 207 कोटी, ऑनशोर कजिनोक 349 crores, आतां 182. 3 दिसांनी 738 crores स्कॅमां भायर सरिल्लीं आहा. आनी तूं म्हणटा हांव थंय येवपाचो आहलो, तुजें आनी काडटा भायर. हें आतां पयलें 182 सांग तूं तुजें, आनी 27 मेरेन उठपाची खबरो उलोवं नाका. स्पीकर सर, हे एडवान्स लूट मारतात, हे आतांची न्ही, एडवान्स फुडें. आनी ते पसून टेबल आयटम हाडून खंयच्याच कॅबिनेट मंत्र्याक खबर ना हे कितें हाडटात ते. आनी हे ते भशेन केल्लें आहा. स्पीकर सर, हांव मागता हावस कमिटी हातून इन्व्हेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट. हें ना जाल्यार आय वील एस्केलेट दीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ.
स्पीकर सर ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपा जाय हातून हे स्कॅमूच हे 100% स्कॅम कितें स्कॅम 100% जर बीओटी जाल्लें तेन्नाच जर बीओटी जाल्लें जाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकाराचें जातलें आसलें इतक्यान तेन्ना बीओटी जावंक ना म्हणून आज हो प्रॉब्लेम येयल्लो कोणे केले ते तोय हा तुमचे बरोबर दोन महिन्याचो वर्सुकी फिशिंग बॅन बुधवारा राती 12 सोंपता. मात नुस्तेमारी खंय सुरू जावपाक आनी 8 दीस लागतले. मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. कामगारांक परत येवंक नाशिल्ल्यान कळाव जालो. LED फिशिंगाचेर खंय खातें खर कारवाई करतले. 1 जुना सावन नुस्तेमारी बंद आशिल्ली. करिना नाही ते त्यांचा प्रश्न ऑफिशियली आयज 12 पासून आहा पण त्यांचे कामगार येयल्ले आसना आनी सोमरेदार आहा सो म्हाका दिसना चलतलेच म्हणून हय आमचे स्टाफ ऑलरेडी थंय आसता कंपल्सरी. आतंकवादी गट हमासाचो मुखेली इस्माईल हनिये सोंपलो. इस्रायलाच्या हल्ल्यात ताका मरण आयलें. तो इराणाच्या नव्या राष्ट्रपतीच्या सोपूतविधी सुवाळ्या खातीर गेल्ले कडेन ताका मारलो. हमासान हल्लो निशेध केलो. इराणाचो विदेश मंत्री म्हणटा बलिदान फुकट वचचें ना, परिणाम भोगचे पडटले. कला अकादमीच्या पुनरुद्धाराचे कांड्याचे इशू परत विधानसभेत सभाघर समिती नेमची म्हणून विजय मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा अस्सल कलाकारांची कमिटी करता. IIT मुंबई रिपोर्ट दितली. सरकारान 3 वांगडी कमिटी नेमल्या. फायनल रिपोर्ट दितली. वेन्झी FIR मागता. मुख्यमंत्री दिल्ली सरकाराचे FIRचेर वयर काडले. My question is, do you think that the PWD is doing a shoddy job and now trying to deny and cover up his mistakes? Do you accept the PWD assessment that there are no defects, no leakages and nothing wrong? ॲट प्रेझेंट ज्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम करून घेतला तेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड फुडली 3 वर्सां खातीर आसा आनी तेजो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा ताका फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसा. ॲट प्रेझेंट अकॉर्डिंग टू डॅट मायनर प्रॉब्लेम्स जे आशिल्ले ते ताच्या कडल्यान रेक्टिफाय करून घेतले आनी फुडली 3 वर्सां त्या कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचे मेंटेनन्स जो आहा पळय तो सेम कॉन्ट्रॅक्टर्स करतलो. डिफेक्ट जाल्या कितें चुकलें जाल्यार आतां तो चार्ल्स कोरिया फावंडेशना कडेन पसून उलोवपाक तयार आहा. तो सगळें करपाक आतां आपले रेडिनेस दाखयता आनी हें बरें सामकें उदार म्हण ताजें तो दाखयता आनी बिंदास सुशेगाद तो पचयता 75 कोटी. आतां हांव सजेस्ट करता स्पीकर सर हावस कमिटी जावची. कला अकादमी तर येदी व्हडली आमची गोंयची प्रायड जाल्यार ती आमी सारकी करुया. तेजो फायनल रिपोर्ट येयल्या उपरांत फुडले फावटी फुडल्या असेंब्लीन हावजान दवरता तो टोटल रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटीचो हावज आतां इतलें उलयला मरे हावस कमिटी कित्याक करना तूं? We demand an FIR, Speaker sir. We demand an FIR against this substandard work. We demand an FIR against the substandard work done by the contractor, due to which the handing over of this entire thing is not happening, Speaker sir. दिल्ली सरकाराचेरूच FIR जाल्या. Will you conduct an audit? Check first with your PWD department. BOQ was done by them. And you have to maintain this vendor transparency. Transparency aspects. You need to equipment you need to update korpak jay. Acoustic properly korpak jay. Seating has to be done. So all this I will hand over to the Honorable Chief Minister. Technical team कडे दिता आणि त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आणि त्यांच्यानी जी सजेशन्स दिता कला अकादमीची सँटिटी राखता आसतना गोंयकारांक सगळ्यांक कला अकादमी ही खूप म्हणजे कलेच्या बाबतीत एक उच्च अशें स्थान आसा. तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आणि अजूनही भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आहा. थँक्यू स्पीकर. सोनुली रानात एकली अमेरिकन बायल झाडाक सांखळीन बांदिल्ली मेळ्ळी. सावंतवाडी पुलिसांनी घोवा आड खुनाची यत्नाची केस केल्या. तिच्या उलो नज इतली जाम पडल्या. तिणें बरोवन सांगलें योग शिकूंक आयिल्ली. तामिळनाडूत रावताली. तिचो फोन आनी टॅब सायबर क्रायमा कडेन दिला. अमेरिकन दुतावास चवकशीचेर नजर दवरून आसा. हे जंगल सावंतवाडीच्या सोनुल्ली रोणापाल वाठारांतलें. थंयच्या पुलिसांक ही बायल अशी रानांत बांदिल्ली सापडली. पुलिसांनी तिका सोडयली. बरेच दीस ती उपाशी आशिल्ल्यान तिची उलोवपाची परिस्थिती नाशिल्ल्यान तिणें बरोवन आपूण अमेरिकन म्हूण म्हायती दिली.
ती खंय तामिळनाडू रावताली. घोवान तिका त्रास केलो, चुकीची वखदां दिली आणि रानात हाडून बांदून गेलो. ही अमेरिकन बायल खंय बऱ्यापैकी शिकिल्ली. तिचे नाव ललिता काई कुमारेस, फामाद योगा करपी आणि बॅले डान्सर. ती भारतात योगाचे शिक्षण घेवंक आयिल्ली. सध्या तिका GMCत ऍडमिट केला. प्रकरणाची दखल अमेरिकन एम्बॅसीन घेतल्या. वेगान चौकशी करपाचे आदेशूय दिल्यात. सावंतवाडी पोलीस सध्या तामिळनाडूच्या वाटेर. तिचो मोबाईल आणि टॅब खंय सायबर क्रायमाकडे दिला. प्रकरण आंतरराष्ट्रीय जाल्ल्यान पुलिसांचेर खोलायेन चौकशीचो प्रेशर आसा. मजगती त्या बायलेच्या घोवा आड FIR नोंद जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्यात जुन्या बाजार शाळेच्या हेडमिस्ट्रेसीची बदली फाटी घे मेरेन भुरग्यांक शाळेंत धाडची ना म्हूण खंय कांय पालकांची दिशाभूल करतात. एक्टिविस्टांनी केल्ले आरोप फटीचे. जुन्या बाजार हाय सेकंडरीची हेडमास्टर सुविधा बर्वे 4 दिसा उपरांत मिडिया मुखार. आरोप सिद्ध करचे म्हूण एक्टिविस्टांकडे आव्हान. कांय भुरगीं खंय स्कुलांत येवंक लागल्यात. एरियन जे प्रोटेस्टाक गेल्ले पेरंट आनी तितून बरेचशे पेरंट आहा तांकां मॅटरूच खबर ना कित्याक आमी गेल्या त्या प्रोटेस्टाक. दुसरें म्हणजे जे कोण ते पेरंट म्हणून जे उलयल्या जावं सोशल वर्कर म्हणटा ते स्वता जे उलयल्या तेंच्यांनी म्हाज्या विरुद्ध 4 मुद्दे काडले. दुसरी गजाल, आय एम नॉट द ऑथॉरिटी टू ट्रान्सफर एनीवन. पॉक्सो कायदो जो तेणी म्हाका म्हाजेर हें घातला तो तेणी फुड्यान येवन सांगपाचो खंय ते खंयच्या कोर्टान म्हाजें मॅटर चलना. बॉयज टॉयलेट जावं टॉयलेट्स बॉयज न्ही गर्ल्स टॉयलेट डेली यूज जाता. 1 एप्रील पासून 1 एप्रील 2024 पासून ते आतां पर्यंत परत ताका लॉक आमी घातलेले ना आज पर्यंत. आमी कोणा हेचे कडल्यान ताचे कडल्यान ते लागीं करून आमी कॉन्टॅक्ट केलो पेरंटाक आनी आमी घरा गेली हांगाच्यान 7:30 उपरांत आमी गेले घरा तेंच्या. तांकां उमेद आसा स्कुलाक येवपाची. जेन्ना हांव पेरंटा कडेन उलयलें ते पेरंटांनी सांगलें म्हाका एक पेरंट गांवांक गेलो 8 दीस सुटी म्हणून. दुसऱ्या पेरंटाक विचारलें तो म्हणटा मॅडम सुटी कित्याक दिल्या तें आपल्याक खबर ना. मिसगायड जाल्या भुरग्यांक आनी हांगा येयल्लीं भुरगीं काल त्या भुरग्यांक बेगीन धाडली. वयतना भुरग्यांक सांगलें कल स्कूल में नहीं आने का, स्कूल कल से फिर बंद है आणि इधर चाहिए रहनी चाहिए तो आप स्कूल बंद आजचे स्कूल. हे पेरंटांक सांगलें न्ही भुरग्यांक सांगलें. भुरग्यांनी वचून पेरंटाक एक टीचर ट्रान्सफर जाली म्हणून स्कूल केन्नाच बंद जायना. इवन म्हाजें सुद्दां ट्रान्सफर जालें म्हणून स्कूल बंद जायना. शो मस्ट गो ऑन. आनी भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन आमी खेळ करप ना. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाविषयी जनहित याचिकेत कामाचे फोटो हायकोर्टात पावले. पणजेच्या रस्त्यार फोंडकुलां फुटपाथ अजून लोकांक उक्ते करूना. याचिकेदार फोटो कोर्टा मुखार दवरले. जाप दिवंक सरकाराक वेळ मागला. देमाईच उटंगारांत फोंडकुलां पावस मातसो कमी जालो काय रस्ते सारके करतले सरकाराची जाप. They have produced certain photographs to show that how there are potholes and at some places the footpath work is not completed. As far as potholes are concerned, they have to be repaired and they will be repaired immediately after there is some sunshine and there is some dry season. So that is something to do with the rains. Basically that problem is something to do with the rains. As far as footpath etc is concerned, they are it's an ongoing process that will also take some time because what we had told the High Court was basically opening of the roads. That was the statement that was made before the High Court. So basically as far as opening of the road is concerned, that is clear and complete in all respects. As far as potholes etc are concerned, they will be taken care of as soon as it is possible to do so. Then as far as footpath is concerned, I think we will have to wait for the monsoons to slow down and that is how and thereafter that work will start. गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश विद्याधीश तीर्थस्वामीचो चातुर्मास बेंगळूर बसवनगुडीत द्वारकानाथ भवनात चलता. 27 जुलयासान स्वामीचे चातुर्मासाक सुरवात जातली. 2021 ह्या दिसा स्वामी पर्तगाळाचे पिठाधीश घोषित केले. मठाक अंदू 550 वर्सां जाता. हे निमतान वर्सभर 550 कोटी रामनाम जप करतले संकल्प. धनुर्धारी रामाचे मूर्ती स्थापनाय जातली.
स्वामीजी 27 जुलै ते 18 सप्टेंबर ह्या मजगती चातुर्मासाचे व्रत पाळटले. स्वामीजी कुमटा मोक्कमांतल्यान 25 जुलयाक बेंगळुरात पावले, जंय भाविकांनी स्वामीजी आणि मठाचे पट्टदेव श्री रामदेव वीरविठ्ठल हांची मिरवणूक काढून स्वागत केले. येता त्या वर्सा श्री गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ 550 वर्सां पुराय करता. ह्याच शुभ प्रसंगार स्वामीजीन गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या भक्तां वरवीं 550 दिसांत 550 करोड श्री राम नाम जप करपाचें थारायलां. हे अभियान 17 एप्रिल 2024 ते 18 ऑक्टोबर 2025 मेरेन चलतलें. सुमार 118 थळां आनी उपथळांचेर हें अभियान चलतलें. 27 जुलयाक सकाळी 8 ते सांजे मेरेन चातुर्मास व्रत स्विकाराच्यो धार्मीक विधी जाल्यो. जातूंत स्वामीजीन गणपती पुजा, मृत्तिका पुजा, व्यास पुजा आणि चातुर्मास व्रत स्विकाराच्यो विधी केल्या. त्या उपरांत सभा कार्यक्रम जालो आणि स्वामीजीन भाविकांक आशीर्वाद दिलो. समाज हिताचो सुख दिवपी हो तारक मंत्र्याचो संकल्प आणि पूर्ण करपाची प्रतिज्ञा करूया आणि रामनाम जप उमेदीन करून श्री स्वाम्यांच्या कृपेक आमी पात्र जावया. स्वामीजीन साबार कार्यावळीं विशीं लेगीत हे वेळार सांगले की आमगेल्या पर्तगाळी मठांत महाद्वार जाले नंतर पयले एक गुड्ड आशिल्लो. आतां ते गुड्ड ते ना थंय. आतां एक बरेची एक जागो थंय एक निर्माण जाले. ते जाग अशी की म्हळ्यार तुमी जर टॉप व्यू बर्ड व्यू पळयल्यार रामान हातांत धनुश घेतल्यार खंयचे आकार दिसता पळय त्याची आकाराची आमगेले ते जाग निर्माण जाल्लो आसा. म्हळ्यार नॅचरली ते प्रभू रामचंद्र देवाले धनुष्य कशी आसा त्याची आकाराचेर आमगेले जाग्याचे नक्षा आमकां मेळत आसा. आमी कसन निश्चय केले की म्हळ्यार हे दोन कारण, एक 550 वर्ष जाता आसा आणि 550 कोटी राम तारक मंत्र जप अभियान जाता आसा आणि ते जाग्याचे आकार रामाल ते धनुष्याक समजावन घेवची आशिल्ल्या निमित्तानं आमी आलोचन केले की थंय एक नेला तुलेन म्हळ्यार फ्रॉम दी लँड बॉटम तुलेन 77 अडी 77 फिटाचे ब्रॉन्झाचे रामाल प्रतिमा थंय राबोवका स्थापन करका म्हणून न्हू. केरळाच्या वायनाडात मरणाचो आंकडो 150 तेकलो. वायनाड जिल्ह्यात पालसाण कोसळिल्ल्यान मोठे अरिश्ट. 125 वयर जखमी, कितलेशेच बेपत्ता. ढिगाऱ्यांनी भितर गाडयो अडकल्या. NDRF आणि सेवा सोद करता. बचाव कार्य सुरू. मजगती गोयच्या भलायकी मंत्र्यान केरळा खातीर वैजकीय आदार दिवपाची घोशणा केल्या. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले, जिओ TV ऍपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.